कळसा बंडुराच्या कर्नाटकाच्या डीपीआरविषयी गोय सरकार कांयच करूंक शकना। कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मय हांचे वक्तव्य म्हळ्यार एव्हरीथिंग इज फेअर इन लव्ह अँड वॉर अशें आसा, अशें मत उद्देग मंत्री माविन गुदिन्होन उक्तायला। कर्नाटकान वेंचणुको आशिल्ल्यान बोम्मय अशें उलयला अशें माविन म्हणटा। गोय, कर्नाटक आनी केंद्रांत लेगीत भाजपाचें सरकार आशिल्ल्या कारणान बोम्मयचे म्हादय विशींचें वक्तव्य हें एव्हरीथिंग इज फेअर इन लव्ह अँड वॉर अशेंच घेवपाचें अशें माविनाचें म्हणणें आसा। फ्युचर वॉर्स आर गोइंग टू बी ओवर वॉटर्स म्हण एक म्हणणी आहा ती स्टेज पावली आसा। हे आमचे वॉरूच कशें आमी झगडटा ते आमी लास्ट पर्यंत झगडटले, हितून पॉलिटिक्स ना, सगळे आमी गोंयकार तूं आनी हांव एक जावपा जाय। म्हादय उदो डायवर्ट जायनासतना गोंयकारां मेळपा तेन्नाच आमी सारके उरतले। नाजाल्यार आज आमी जे म्हणटा भांगाराचें गोंय हें सुकलेलें गोंय जातलें। हें आमी खंयच्या परिस्थितीन जावपाक दिवपा जायना। तो इलेक्शन मोडान आसा, तुमकां खबर आसा। इलेक्शन मोड म्हळ्यार कितें कितें उलयले घेता तुका खबर आसा। सो इट इज अ स्पीच फॉर हीज इलेक्टोरेट देर। इट इज अ इलेक्शन मोड स्टेटमेंट वॉट ही हॅज मेड। See, when a person is in as another saying, everything is fair in love and war म्हणल्यार everything is fair at election time. So let him have his day at the moment, but we will have the final say.